वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय गाय वेट टू माय यूट्यूब चॅनल. सो संडे असा आयज जाले आता 12 जाली. आता व्लॉग स्टार्ट करता आणि आयज आमचो लास्ट डे असा बेंगलोरान. सो आयज रातचे 10 आमचे बस आहा. सो आमी हांगच्यान डायरेक्ट गोवा वयचे ना, हांगच्यान आमी कुमटा वयतली. कुमटांनी कारवार मागीर अंकोला गोकर्ण मागीर कुमटा येता. ओके, सो कुमटा माझी भयण आहा. सो हांगच्यान आमी कुमटा वयतली. एक 2-3 दीस थंय रावतली आमी कुमटा, मागीर आमी गोवा वयतली. ओके, सो जालें बेंगलोर म्हणटाले जालें भोंवोन सगळें. पण कितें जावं गर्मेन भोंवप म्हणजे जायना या. केन्ना येता जाल्यार न्ही विंटरान येवंक जाय, तर आनीक मजा येता. आणि आयज आसा मदर्स डे. तो विशींग यू ऑल हॅपी मदर्स डे. तो म्हटल्यार आयज बारीकशें एक सेलिब्रेशन करया, कित्याक हांगा 3 मदर आहा. हांव एक आसा, मम्मी आहा आनी म्हजी कजन भयण आहा. तो बारीकशी केक हाडला, एक केक कटींग करतले. आनी हांवें चिकन हाडलेलें, चिकन सुका केला आणि डाळ बेश्टी केला हांवें. तो म्हटले करया म्हटलें सेलिब्रेशन. ओके, आनी परत खंय मेळटलें आमी आतां आनी केन्ना येतली बेंगलोर देवा खबर. ओके, सो जस्ट हांवें सगळें केलें, मागीर हांव न्हांवपाक गेलें. न्हांवून जस्ट आतां व्लॉग स्टार्ट केला हांवें. शिव म्हणटालो की गोंयान बरो पावस पडलो खंय, पण काल हांगा पडूंक ना पावस. पयर बरो पडलेलो, काल पडूंक ना. आनी आयज वेदर मातशें क्लावडी अशें आहा, चडूय कडक वत ना आयज. बरें आहा भोंवपाक बीन आयज. ओके, सो रातचे 10 आमची बस आहा आनी सकाळी 6 आमी थंय पावतली कुमटा. ओके, सो हांगा न्ही बेगिना भायर सरोंक जाय. हांगा टायम टू टायम भायर सरप ना. आतां 10 बस म्हटल्यार आमकां 8 भायर म्हणजे भायर सरचें पडटलें. लागींच हांगा बस रावता, पण आमी बेगिना भायर सरतली. थंय वचून बसतली आमी. खबर आहा न्ही हांगा ट्राफीक न्ही खूब आसता आनी रिस्क नाका म्हटलें बेगिना वचून बसया म्हटलें. ओके, सो सगळें जाल्लें आसा. आतां आमी पयलीं केक कटींग करया. ओके, केक कटींग करया, मागीर आमी जेवतली. आनी हांवें सकाळी म्हणजे म्हाका व्लॉग करपाक लेट जालो की हांव सगळें बॅग बी पॅक करतालें हांव. आमचें शॉपिंग इतलें जालां सांगू तुमकां. चड कांय ना, साडी आनी चुडीदार घेतला हांवें की हांगा मातशें बरें मेळटा. सो तें सगळें हांव पॅक करतालें, बॅग बीन दाखयता तुमकां लगेज. तेका लागून टायम जालो. सगळें बॅग पॅक केलें, हें केलें, बांदलें बिंदलें सगळें बरे भशेन. ओके, तेका लागून टायम जालो. म्हटलें आतां व्लॉग स्टार्ट करया म्हटलें. ओके, चला पयलीं आमी केक कटींग करया. ओके, चला. हांगासर पळया सगळें बॅग बीन. येताना हें एक बॅग आसलेलें आनी हो एक बॅग आसलेलें. आतां एक्स्ट्रा जाला हो एक बॅग. हितून थोडे साडयो बीन आसा आनी हितून पळय सगळें एक व्हडलेशें साकान घालून ताका बांदलां. मागीर बरें पडटा न्ही ताका लागून. सो हें सगळें इतलें आमचें आसा लगेज. आतां व्हरपाचें आसा हें बसीन घालून. ओके, तो सगळें पॅक करून जाल्लेलें आहा. ओके, फक्त मागीर सांजचें भायर सरपाचें डायरेक्ट. ओके, हें शिवान हांगा घेतलेलें बॅग डी मार्टान. ताणें एक दिल्लें म्हाका, घे पावलो. हितून सगळें फूल जाला बॅग आनी तितूनी. ओके, तो ऑलमोस्ट आमचें पॅकींग सगळें जाल्लेलें आसा. हांगा पळय केक आसा रेड कलर आनी हेंची नायटी रेड. यशा हांगा राव, तूं केला रे हो पळय मदीं काय हो मेड्डी तोश यो. धनुष घे व्हिडिओ काड. चला आता करूया आमी केक. यो हॅपी अरे वुमन्स डे न्ही, मदर्स डे. हॅपी मदर्स डे टू यू. हॅपी मदर्स डे टू यू. हॅपी मदर्स डे टू यू मम्मी. की आमकां खवय आतां वर कर. तर तूं खा, हांव मम्मी खवयता. ओके, हांव मम्मी खवयता. धनुष तूं आम्हा खावशी. सो धनुष मम्मी खावयतलो. केक बरो आसा गे. खवय. येस. ओके, हां. तो जालें आमचें मदर्स डे सेलिब्रेशन न्ही गे. जालें. शिव पावलो. इफ आमी घरा आसल्यार बरें ग्रँड करपाचें खंय सेलिब्रेशन आसूं म्हटलें. दीस टायम हांगा आसा हांव. हांगा मातशें बारीकशें सेलिब्रेशन केलें. ओके, केक बरें आहा, टेस्टी आहा. हय, केक बरें आहा. हय. सो खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केलेलें की अमके अमके प्लेसीर वचून व्हिडिओ कर म्हणून, पण जावंक ना. टायमूच कमी आसा आनी खंय भोंवपाचें तुमकां खबर आहा न्ही हांगा ट्राफीक कितलें. हांगा भोंवपाकूच पुरो जाता. जितलें हांवें गेलां शूट करा तें व्हडलें वचपाचें. अमके अमके हांवें थोडे थोडे स्पेसी कळ्ळें म्हाका म्हटलेलें इस्कॉन टेंपल व्लॉग दाखय म्हणून. पण इस्कॉन टेंपला व्हिडिओग्राफी अलाव ना. खूब तांकां रिक्वेस्ट केल्या हांवें ना वचपालें. इस्कॉन टेंपल, मागीर बेंगलोर पॅलेस आनी खंय गेल्ली
आणि चामुंडा देवी थंयसर ती टेंपल थंयसर विडियोग्राफी अलाव ना ताका लागून आनी खूब आहा बेंगलोर पळोवपा अशें पण जायना या भोंवपाक खबर आहा न्ही म्हाका टेंशन आसलें ऋतुकाचें खबर आहा ऋतुका खबर आहा न्ही खंय गेल्ले कडेन ताका कितें कितें जातात पण थँक गॉड दीस टायम तो बरो आसा खरेंच कांयच ताका त्रास ना आनी खावपा पिवपाक ताणें कांयच त्रास करूं ना खंय गेल्ले कडेन ताणें खालें बसून बरो बसून जेयलो तूं खबर आहा न्ही हांगा जेवण मातशें डिफरंट आसता बेंगलोरान लेमन रायस पोलिगरू रायस आनी कितें चित्राणा आमी असलें खावून संवय ना पण तो खालो हांव खंय कोणाच्या घरा गेले न्ही आमी आनी हांव चडशें कजनागेर वचून येयलें पण हांवें चड व्हिडियो बी शूट करूं ना कित्याक खबर आहा तेमी तेमी व्हिडियो फुडल्यान इतलें कम्फर्टेबल ना ताका लागून हांवें चड शूट बीन करूं ना सगळ्यांनी वचून फोटो काडून आयला तुमकां एक फोटो हांव शेअर करता पण तेमी कम्फर्टेबल ना न्ही ताका लागून हांवें व्हिडियो बीन काडूंक ना सो ऋतुकाचें म्हाका टेंशन कांय ना बरो आसा खाता पिता बरो आहा भुरग्यांनी न्ही खंय गेल्ले न्ही न्यू प्लेसीन न्ही खावंक जाय खाले पिले न्ही बरें कितें रे खालें मरे चल भुरगे न्ही खंय गेले न्ही न्यू प्लेसीन न्ही भुरग्यांनी खावंक जाय पोट भरून सो कांय जायना आमचो हेणे दीस टायम कांय त्रास दिवंक ना बरे भशेन खालो पिलो बरो आसा कळकूच ना दीस कशें गेले ते खरेंच कळकूच ना खंय वस्तू लास्टाक घरा वचूंकच जाय आमच्या काय का न्ही तूं रावता हांगा राव हांगा तो रावता आनी ऋतुकाचें हें फर्स्ट बेंगलोर पांय दवरला हाणें ऋत्वीक फर्स्ट टायम तूं येयला बेंगलोरान हय दुबय फर्स्ट टायम गेलो बेंगलोर फर्स्ट टायम गेलो बरें आयलें मजा आयली आतां कुमटा वयतलो कुमटा तरी वयता आमी कुमटा चड दीस रावचे ना आमी सुके बांगडे घेतले जाल्यार पांय सतले आतां भयणीन सांगला ताका कॉल करून आपय म्हणून नुस्तेंवाले अय ऋत्वीक असो यो नुस्तेंवाल्याक की घेवन येता घराडे सुके बांगडे सुके सुंगटां ताका कॉल करून सांगूंक जाय अमके अमके दिसा यो म्हणून ती येता सो ते घेवन दवरतले आनी येतली आमी आनी चड दीस रावचे ना आनी ऋतवीक हांगा यो भायर ओपन आनी बयसता म्हाका ऋत्वीक आनी दिसता म्हाका लहराई जत्रा मिस जालें काजू फेस्टिवल मिस जालें आनी खूब कितें कितें आसलेले प्रोग्राम गोंयान सगळें मिस जालें म्हाका दिस टायम नेक्स्ट इयर ओके चला आतां केक खाता आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा दाखयता मागीर तुमकां म्हाजी रेसिपी बेश्टें चिकन सुक्का केल्लें हांवें हांवें चड व्हडलेशें कांय ना सुक्का केल्लें दाखयता तुमकां मागीर ओके चला शिवाक उदर कॉल केल्ले आनी दाखयलें हांवें पोटली कितें घेतलां खंय इतलें आज भिलो तो ताणें म्हटलें म्हाका कितें आतां घे म्हण तशें कांय ना पण हें सगळें पोटली पळोवन तो भिलो तो येतलो आमकां व्हरपाक कुमटासून हांवें म्हटल्यार यो म्हटलें बसीन जावचें ना वयताना ताका लागून कित्याक बरा तेचो न्ही लगेज बिगेज न्ही पांयाकडेन दवरचें पडटा म्हणजे कुमटा टू गोवा बस आसता पळय ते पण ते इतलें जावचें ना पांय धरपाक खूब आहा तें तो म्हणपालो आपूण येता म्हणपालो यो म्हटलें जेन्ना फ्री आहा पळय तेन्ना यो आनी आमकां व्हर म्हटलें खूब आहा लगेज आनी थंय गेले तेन्ना आनी भयण आनी कितें तेवढा व्हर नाल्ल कुमटा गेले न्ही आमी नाल्ल हाडटात तेंचे नाल्लाचें झाड बी आहा न्ही ते आमकां नाल्ल दिता सो एक नाल्ल मात घेवन येतले नाल्ल आनी सुके सुंगटां सुके बांगडे जाले आमचे समर कितें लागता पळय म्हणजे आतां पावसाक कितें लागता पळय सगळें जालें आमचें सुके मिरसांगो बिरसांगो तें काम जालें आतां उरला फक्त सुके सुंगटां आनी सुके बांगडे ताका बरें हांगा सुकयतले भयणीगेर तांकां भायर सुकोवपाक बरें आहा सो बरें सुकोवन व्हरतले तें एक काम जालें ओके आतां आमी जेवंक बसला दाखयता तुमकां आयचें स्पेशल मदर्स डे सो आमी हांगा जेवपाक बसला फूल गॅग पळय मम्मी वयर मम्मी जायना आसा तो बसपाक ओके दाखयता तुमकां आयचें स्पेशल हांवें केला हांगासर न्ही हांवें केला चिकन सुक्का बेश्टें सुक्का केला कांदो टोमाट घातला गरम मसाला घातला आनी बेश्टें दाळ केल्लेलें ओके ऋत्वीक बरें आहा चिकन सुक्का धनुष टेस्टी आं टेस्टी करी करच्या पेक्षा न्ही सुक्का बरें जाता चड हांवें मातशी ग्रेवी दवरला जरा शितान जेवंक मेळटा ओके जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो दनपारां जेवन मी काय व्लॉग करूं ना आमी हांगा रेडी जाला पळय मम्मी म्हणटा आपूण काय खायना हांवें म्हटलें इल्ली जेव घे म्हटलें कित्याक खबर आहा बस रावतली मागीर जेवपाक बीन हांवें म्हटलें देवून आनी जेवपा नाका म्हटलें थोडे बस आसता बरे हॉटेलान रावतात भायर थोडे बसी अशें आसता धाकटेशे हॉटेलान ते जेवपा नाका काय ना इतले बुरशे आसता सो ताका म्हटलें हांगाच कितें इल्लेशें जेवून भायर सरया म्हटलें आनी जस्ट 5 सुमार न्ही इतलो व्हडलो गुडगुडो येयलो सांगसो पावसूच ना हांगासर व्हडलो गुडगुडो काळोख जालेलें आं पावस ना पण तेवटेन खंय तरी पावस पडला खंय सो हांव म्हटलें हेका मम्मी बेगीन वचून बसया आमी बस स्टँडार मागीर आनी पावस पडला ते लगेज खूब आहा न्ही ताका लागून सो हांव आनी ऋत्वीक न्ही इल्लें जेयतलें मागीर हांवें बस रावतलें तेन्ना आमी खंय जेवची ना ताका लागून मागीर ना बस सुटले मागीर बस 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 ओके सर बस बस
बस ओके. सो जस्ट सगळं लगेज बीन काढून दवरला. गाडी बूक करतले. खूब आनी लगेज ताका लागून. तू जेना घे. मम्मी जेना म्हणटा. मम्मी दनपारां जेल्लेले अजून पोटान आहा खंय. हांव जेतलें मागीर म्हाका भूक लागतलें. मागीर आमी थंय देवची ना जेवपाक बीन. गाडयेन बसतलीं. बरें सांज आनी सांज जालें की न्ही बरें थंड दिसता न्ही गे. थंड सामकें बरें आहा. सो आतां जालां 6:30 आनी थोड्या वेळान 7:30 अशें भायर सरतले आमी हांगच्यान. तेवटेन बी पावस पडला खंय. आतां पळोवया खंय तरी पावस पडला खंय. पावस बी पडले न्ही खूब ट्रॅफीक येता हांगासर. उदीक भरता ताका लागून. चला जेयता थोडेशें मागीर मेळटा तुमकां. सगळे लगेज न्ही भायर व्हरून दवरता. जस्ट आतां कॉल केला ताका गाडी येतलो आतां. तो लगेज बीन न्ही खूब हेवी आसा. बॅग सगळे कपडे जाय भितर. सकयल व्हरपाकच पुरो. आनी लिफ्ट ना न्ही 3rd फ्लोर हेंचे ताका लागून मातशें त्रास जाता. सो गाडी सांगला मातशें फुडें पर्यंत यो म्हटलं की फुडें हांगा न्ही फुडें गाडी येना. तांकां सांगला मातशें फुडें पर्यंत यो म्हटलां. लगेज खूब आहा न्ही ताका लागून. ओके तो 8 जाली म्हटलें वचून बसया कित्याक ट्राफीक बी आसता न्ही ताका लागून. सो हांगच्यान ते बस स्टॉप न्ही 6 किलोमिटर आसा. लागीता. ओके चला. भैयाक मिस करतलो खंय. बरें जालें ताका टायमपास. आं कितें सकयल रावया. चल सकयल रावया न्ही रे. थंय रावया न्ही रे. हांगा व्हरो. हां सो गाडी आयला. ताका म्हटलें मातशें हांगा यो म्हटलें की लगेज खूब आहा न्ही ताका लागून. सावकास. थोडे गाडी न्ही आपिल्ल्यार येना. थोडे येता. तू धांवता कित्याक रे. ड्रायव्हर म्हणटा व्हडले गाडी बूक करूं जातले थंय. सामान जावचें ना म्हणटा तो भितर. सावकास आं. ओके येस जालें फायनली. वय आं चल चल. सो पावली आमी. हांगासर येतले बस दाखयत तुमकां. सो हांगासर आसा विजयानंद VRL ट्रॅव्हल. हांगासर येतली बस. 9:45 रिपोर्टिंग टायम हांगा येतली. ओके बस रे हांगा. बस बस. सो फाल्यांच्यान तुमकां कुमटा व्लॉग बेंगलूर व्लॉग जाले. हांगा बस टायम आसा खूब टायम आसा. 8:30 जाला. 10 येत ते बस. आमी न्ही मुद्दमूच बेगिना येयल्ले की आमकां तुका खबर आहा न्ही हांगासर कशें आहा तें. आतां म्हाजो कजन भाव येतलो ताका यो म्हटलां मातशें. तो येतलो आतां. मातशें बेगिना येयला बरें न्ही. आनी हांगा बरें आहा. आई रेस्टॉरंट बी ना. मम्मी जेवंक ना. मम्मी आपूण खायना पाली. ती बस ते दवर ते बनाना बी हाडला. ओके आतां आमकां बसचें पडटलें खूब वेळ. सो वयर पळया मेट्रो. आमकां जाय आसतलें मेट्रोन बीन ट्रॅव्हल करपाक. म्हाका जाय आसतलें मेट्रोन बसपाक. खंय हांगासर खूब कितें कितें चिंतून येयलें हांव. हांगा वयतलें थंय वयतलें पण ना केन्ना जायना अशें. हांगा भोंवपाकूय अर्दो एक दीस वयता. अनाउन्समेंट जाय रे. सो हांगासर न्ही हें आसा मिश्र पेडा. कितें तुका. सो हांगा सगळे स्वीट्स बीन. अरे हांगा पळय रा. हांगा चिवडा बी ना. मम्मी कांय नाका म्हणटा घेवपाचें. कांय नाका. तरी तुका हें जाय का दूध पेडा. एकूच जाय का ताका. भैया बस एक ही दूध पेड़ा इसको खाने के लिए. ये वाला दूध पेड़ा ये वाइट कलर 20 रुपया है मेरे पास. देखती हूँ मैं. आणि किती रे पुरो. चल. सो ये बस गोवा वयता की गोवा वयता खंय गोवा. बस घातला अण्णा व्हरून पावल्या पुरो. सो बस आयली आमची. हे पण सारखे टायमिंग. हे 2 आणि हे राबी हांगा येऊ राबी. घे ऋतिक. ओके
जालें न्ही सो लगेज काम जालें 2 बॅग आमी आमच्या पांया कडेन दवरतले ओके U10 11 दिती सावकास यो 10 11 12 तू सकल येता हांव आनी हांग लगेज धरीत हांव तू सायड 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 सो बसली आमी एक्चुअली मिस्टेक केला आमी वयर घेतल्या पण तरी पण मम्मी चडली हांव वयर ओके सो हांव आनी दिती हांगासर जालें एकदांचे बस सोडलें हां चड वेळ रावना ही बस सोडले बस ओके सो वॉमिटींग टॅबलेट घेता वॉमिटींग जायना आमकां घे रे मिस्टेक घेता आमी तुका जाय गे हांव घेता वॉमिटींग टॅबलेट ओके सो आतां न्ही शिवनाका फोन करता पयलीं भायर सरला म्हणून ओके तुमकां मेळटा मागीर तो शिव न्ही बेजारला AC बूक म्हणजे AC बस बूक करूंक जाय वचपा आलो म्हाका चड AC न्ही चड वेळ रावपाक जायना सो हें नॉन AC हें पण म्हाका खूब आवडटा नॉन AC ट्रॅवल करपाक कित्याक विंडो ओपन केला न्ही वारो बरो येता तो वदरच्या बोव मारता तूं कित्याक AC बूक करूं ना तेका लागून तुज्या हांवें कॉल केलो ताका ओके सो डायरेक्ट तुमकां फाल्यांच मेळटा पावतली पळय कुमटा बस स्टॉपार तेच तुमकां मेळटा आनी हांव थंयच ब्लॉग एंड करतलें ओके सो आतां आमी न्हिदता ऋत्विक न्हिदता मरे आतां आमी न्हिदता ओके आतां कितें दाखयता तुमकां विडियोन तेका लागून डायरेक्ट तुमकां सकाळीं मेळटा संक पावतली आमी कुमटा विडियो काळोख येता न्ही लायट लायट ना रे असो 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 लायट ना दिसता ओके मेळटा तुमकां फाल्यां म्हण मरे बाय बाय बेंगलोर तो हांगाच बसला ताका विंडो कडेन जाय खंय म्हाकाय आवडटा विंडो कडेन बसपाक मागीर न्हिदतलो तो ऋत्वीक मागीर हांव तेवटेन बसतलें न्हू रे न्हिदना तूं आयज एन्जॉयींग सो आतां जाला 11 पावस पडटा हांगासर सो बस रावला आतां जेवपाक आमी घरांतल्यान जेवून येयल्ली आनी एक चिप्स घेतला आनी अर्दे वाटेर पावस मेळ्ळो न्ही हांगा पावस ना खंय पावला आमी टुमकूर पावला पण गुळगुट्टा येतलो पावस ओके थंड जालें मातशें हां विंडो सामके पावस पडले न्ही थंड जालें जस्ट टॉयलेटी वचून येयलें हांव आनी परत उठप ना मम्मी जेवंक ना मम्मी सांगलें जेव म्हणून तिका रातचें न्ही आतां ट्रॅव्हलिंग न्ही चड जेवपूय जायना बरें ताका लागून ओके बसलो मरे ऋत्वीक बसीन एन्जॉय करता फ्लायटीन एन्जॉय करता रे फक्त उरला एकूच कितें ट्रेन ट्रेनीन तो केन्ना बसोंक ना सो नेक्स्ट टायम केन्ना ट्रेनीन वचोंक जाय भुरग्यांक मातशें एन्जॉय करूंक जाय काय न्ही हां पळोवया हां गुडगुड्डा आतां येतलो पावस ओके चला न्हिदता आतां फाल्यां मेळटा तुमकां जस्ट पावली आमी हांव कुमटा संक पावता म्हटलेलें 7 पावली ओके सो हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो लायक करा शेअर करात आनी चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर ती बाय म्हण थंडी खाता ओके फाल्यां मेळटा तुमकां चला बाय सो बड्डे विश करता काल न्ही 2 बड्डे मिस जाले कालचे व्हिडिओन ओके सो काल दोगांचे बड्डे आसलेले नांव घेवंक ना हांवें सॉरी म्हणटा सो फर्स्ट आसा लिगो रियो सो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे लिगो रियो सो नेक्स्ट आसा जॉन सो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे जॉन सो हे 2 काल बड्डे आसलेले सो आयज बड्डे आसा एल्सी फर्नांडीस विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें आनी तुजी कितें जी वीश आहा पळय देवान सगळें पुराय करचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे एल्सी फर्नांडीस यो रे कितें करता विश कर मरे सगळें हॅपी बर्थडे and many blessings to you. May God make all your wishes come true. ओके चला बाय